नमस्कार. आयज सडेतोड नायक कार्यावळींत आमचे बरोबर आसात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. दोतोर, तुमकां आमच्या गोमंतक टीव्हीच्या स्टुडियोन हांव येवकार दितां. विधानसभा अधिवेशन जालें आनी लोक सगळे वाट पळयतात. आतां चवथ येतली काय पयलीं मंत्रिमंडळ विस्तार जातलो? आनी हो प्रश्न तुमकां दर मुलाखतीन कोण कोण विचारताच. पूण आमी रावल्यात तुमी ह्या मुलाखतीन इल्ले चड म्हायती आमकां दितले. तूं पयल्याच बॉलाक क्लीन बोल्ड करपाचो विचारा असो दिसता. एकंदर चवथ येतली, चवथ 7 तारखे दिसा आमी सगळ्यांत चड वाट जी पळयता पळय न्ही ती गणपती बाप्पाची. मंत्रिमंडळात कदाचित विस्तार जातलो ना जातलो ताच्या पेक्षा गणपती बाप्पा म्हत्वाचो आसा. आनी कांय तुमच्या मंत्रिमंडळान किंवा तुमच्या पार्टीन आशिल्ल्या लोकांक नेवऱ्यो गोड लागपाची तजवीज तुमी करतले काय कितें? नेवऱ्यो आनी लाडू जे आहा पळय न्हू, सगळ्यांच्या घरा कडेन चवथीच्या वतीन दर वर्साक हांव धाडटां. ओनूय त्यो धाडून दिता. त्या खातीर पयलीं चवथ जावनी मागीर पळोवया. ना पूण न्ही, कितें जालें तुमीच सांगिल्लें की विकसीत गोंया खातीर मंत्रिमंडळान बदल जावप गरजेचो आसा. तो हो बदल आतां कितलेसो तेंप जालो, लोक ही वाट पळयतात. फाटले 6 म्हयने जाले ताची चर्चा चल्ल्या. आनीक विधानसभा अधिवेशन जातकीर असो एक तो तुमी हो चेंडू मुखार मुखार धुकलीत आसात काय नाही? प्रत्येक पार्टी आपलो एक मिड टर्म जाल्या उपरांत रिवायव करीत आसता. परफॉर्मन्स सरकाराचो कसो आसा, म्हणजे सरकारांतल्या सगळ्या मंत्र्यांचो कसो परफॉर्मन्स आसा आनी ताज्या आधारितेरूच म्हणजे फुडलें गणीत ठरयता. आनी मिड टर्माचेर करप तें योग्य आसता, कारण फुडें परत इलेक्शनाक वचपाचें आसता आनी प्रत्येक मुख्यमंत्र्याक आनी पार्टीक दिसता आपलें सरकार परत रिपीट जावपाक जाय. आनी तें जावपाक जाय आसत जाल्यार काही निर्णय हे जे आसा पळय ते घेवचे पडटा. एनी हाव दीस इज अ बीग डिसिजन. बट इन कन्सल्टेशन परफॉर्मन्स पळया मंत्र्यांचे ते तुमी विधानसभेच्या अधिवेशनाचे तांचे परफॉर्मन्स पळयतले काय अजून पर्यंतचे फाटले 3 वर्सांचे तांचे परफॉर्मन्स तुमी जमयतात? एका विधानसभेच्या अधिवेशनाचेर परफॉर्मन्स हें डिसायड जायना. परफॉर्मन्स हे ओवरऑल म्हणजे शपथ घेतल्या पासून आतां एडमिनिस्ट्रेशन आसतलें काम, बाकीचें काम आसतलें, स्पीड आसतली, बाकीचे डिपार्टमेंटल वर्क आसतलें, हे सगळो परफॉर्मन्स आसता. लोकांचो फीडबॅक आसतलो. ह्या सगळ्या हेजेर डिपेंड. ऑफकोर्स घेतात. पार्टी माध्यमांतल्यान ऑफकोर्स पार्टीच्याच माध्यमांतल्यान घेता. ओके. आनी शेवटी इन कन्सल्टेशन विथ द पार्टी हे डिसिजन ते घेतात. कांय मंत्री खूब वादग्रस्त जाल्यात आनी पेपरांनी तांचे बद्दल छापून येता, तरी ते उर्मट उलयतात लोकां कडेन. म्हणजे अशे तरेन म्हणटा न्ही, कितें जालां 2012तल्यान भारतीय जनता पार्टीचेच सरकार आहा. तेजे पयलीं मंत्री आसले पळय न्ही, ते तुका आतां याद ना. तुवें विसरला, लोक विसरला, ते विसरला. कितें जालां, खूब तेंप जालो भारतीय जनता पार्टीचेच सरकार. म्हणजे काँग्रेसीच्या काळात कशे मंत्री आसले आनी ते कितें करताले पळय, आमी कशी लूट मारताले. आमी बीजेपी विथ ए डिफरन्स म्हणटात. आनी तुमी ऑफकोर्स आसा, तूं म्हणून म्हटलें न्ही 2007 ते 12 हो पिरियड कंपेर करचो आतांच्या सरकारा कडेन आमच्या. तशें जर पळयत जाल्यार वी आर व्हेरी मच डिफरन्स. न्ही, पूण ज्या पद्दतीन पळय कांय अशे इश्यूज जाल्यात, कला अकादमी धरून ते स्मार्ट सिटी धरून ते रस्ते धरून ते वेगवेगळे इश्यूज, दोंगर ज्या पद्दतीन कापतात, एकूच सांगता पळय कशें जालां, जो काम करता ओके तेन्नाच अशा पद्दतीच्यो काही गजाली दिसता. तेंच्या काळात ते कांय कामूच करिनासले. फक्त लूट मारप. म्हणून हांव सांगता, आयक म्हाजें, ते फक्त लूट मारपाचें करताले. आतां स्मार्ट सिटीचें काम आमी हातीन घेवंक नासलें अशें समज, पूण जी आसा तशी आसली, बरी बुडटाली. आमी बरें, तुय दोपारभर उदकांच्यान बरो चलत चलत येतालो. सगळें कोणाची सिवरेज सारकी नासली, खंय कांयच नासलें. आमी म्हणजे स्मार्ट सिटीचेर क्रोड्स ऑफ रुपीज गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान हाडले. ओके. 60-40 रेशियोचेर ते आमी पयशे घातले आनी ताज्या उपरांत स्मार्ट सिटीचें काम हातान घेतलें म्हणून लोकांक उलोवपाक मेळ्ळें म्हणटा. ओके. नाजाल्यार तें काम जें आसा, हांवें त्या खातीर परत हालींच उलयलां, ह्या पावसांत म्हणजे पावस पडटालो तेच्या पेक्षा एक्सेस पावस पडलो. पणजे खंय बुडली ती म्हाका सांगची. एक्सेप्ट थोडेशें म्हणजे हिंदू फार्मासी कडेन थंयसर थोडीशी जी आहा पळय न्ही, इतक्यात पावलभर उदीक दिसलें. अदरवायज मळ्यांत सुद्दां आमचें जें त्या ती सांगता म्हणजे काम जाता. ऑफकोर्स हांव परत सांगता, काम जाता आसतना लोकांक त्रास जाले, हांव दिलगिरी व्यक्त करता.
बट आज म्हणजे काकुलो मॉला फुडलो रस्तो वचून पळय, आज मळ्यांतलें पंपींग स्टेशन वचून पळय, आज सिवरेजींतलें प्युरिफिकेशन उदक कशें जाता पळय न्ही तें वचून पळय. ह्या पद्दतीची कामां जी आसा पळय न्ही ही स्मार्ट सिटींतल्याच वतीन जाल्ली आसा. तें जर पळयलें आसत ना जाल्यार हाज्या पयलीं पूर्णता मळो बुडोवन जो आहा पळय न्ही 3-3 दीस उरतालो. हें लोकांक याद ना म्हणून सांगलें न्ही ह्यो सिस्टम ज्यो आसा पळय न्ही ह्योय सिस्टम म्हाज्याच सरकारान जाग्यार उडयल्ल्यो आसा. म्हणून जेन्ना डेवलपमेंट येता किंवा डेवलपमेंट करता आसतना काही गजाली ज्यो जाता तेजेर उलोवपाची संद लोकांक मेळटा, पण तें बरें जाल्या उपरांत. म्हणून हांवें म्हटलें न्ही तूं 7 ते 12तले मंत्री आतां विसरलो म्हणून तेंच्या विरोधात आंदोलन आमीच करताले, आमीच रस्त्यार आसले डेली. हांव तर रेगुलर आसतालो रस्त्यार. ज्या पद्दतीन पळय सामके व्हांवून गेल्यात. आमी बाकीच्याय राज्यांत भोंवून आयल्यात, पावसूय थंय पडला. महाराष्ट्रान कांय जाग्यार आमी पळोवन आयल्यात जंय खूब तुका हेजेर रस्ते बरे आसात. हांव एकूच गजाल सांगता. तूं आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची कामां अंडरग्रावंड केबलिंग जर लक्षांत घेत फाटल्या 5 वर्सांक आनी कंपॅरिजन टू द अदर स्टेट वी आर म्हणजे मोर दॅन 80% तेंच्या पेक्षा आमी कामां घेतल्या. मेजर सिटी एरियेनी आसतली सिवरेजीचें काम मेजर ज्या पद्दत म्हणजे वी आर प्लॅनिंग फॉर अनादर 50 years. म्हणून म्हटलं आमी केबल खंय घालूंकूच नासलो, आमी सिवरेज खंय घालूंकूच आमी वग्गी रावल्ले. दादा रस्ते बरे सुळसुळीत करून वग्गी रावले, कांयच करिना. ना अंडरग्रावंड केबलिंग, ना नेटवर्क केबल, ना सिवरेज. रस्तो एकूय फुटचो नासलो. केल्ले आमच्याच पळय. हांव अशें ना, हांव मान्य करता काही जाग्याचे रस्ते जे आसा पळय न्ही सगळे ना थोड्याच म्हाज्या कडेन रिपोर्ट आसा. हांव एकूच PWD कडल्यान रिपोर्ट घेयना. हांव रिपोर्ट घेता म्हज्या ट्राफिका कडल्यानय घेता, हांवें रिपोर्ट घेता म्हज्या RTO कडल्यानय घेता. हांवें आतां एपॉयंट केल्या एजन्सी, सो त्या एजन्सीच्याय थ्रू रिपोर्ट मेळटलो. प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मेळ्ळ्या उपरांत ज्या जाग्यार एक्चुअली जो कॉन्ट्रॅक्टर फॉल्टी आहा पळय न्ही तो सुटचो ना. हांव परत सांगता. आनी तो इंजिनियरींग ना सुटचो म्हणून तुका सांगलें कॉन्ट्रॅक्टर नाच एक्शन घेतले 100% एक्शन घेतलो. कितें एक्शन कितें घेतलें? ब्लॅकलिस्ट तुका घेतल्या उपरांत कळटली. ब्लॅकलिस्ट हांव आत्तां सांगना तांचे कडेन पयशे वसूल कितें जातलें खबर आहा तें तुजें. आतां हांवें जर गोमंतक टीव्हीक सांगलें न्ही ते थोडे जाण मागीर लोकांक सोदीत भोंवता. ते तेच्या पयलींच म्हाका येवन ना तो मातसो फुटलेलो आहा, मातसो हें जालो म्हूण सगळें जातलो. तुका जेन्ना घेतलो पळय न्ही तेन्ना तुकाच पयलीं सांगता. नायस ही एक्शन लोक रावतात, ही एक्शन जावपाक जाय. कारण आमी बाकीच्या राज्यांनी पळयल्यात खूब बरे रस्ते आसात. पावस इतलो पडून आमच्याय राज्यांत खूब बरे रस्ते आसा. थोड्याच जाग्यांचे रस्ते जे आहा पळय न्ही हे व्हांवून गेल्या. मेन पॅचीसचेर म्हणजे फॉर एग्जाम्पल जर सांगतलो हांव म्हणजे पणजे बस स्टँडाच्या फुडलो रस्तो म्हाकाय परिस्थिती खबर आसा. कारण ज्या पद्दतीन म्हणजे थंयसर स्मार्ट सिटीचें काम नासलें आमचें, बट इतली ड्रेनेज सिस्टम सारकी नासल्या कारणान तो रस्तो भरून उरपाक लागलो. ताका ड्रेनेज सिस्टम सारकें करून तें उदक खंय तरी एके वाटेंतल्यान न्हंयन सोडपाची गरज आसा. बट तें सोडूंक ना म्हणून थंयसलें उदक बरोच वेळ वचना म्हणून काम केल्लें वयता थंयसलें. अशा पद्दतीच्या बॅड पॅच जे आहा पळय त्रास जातात रस्ते. म्हणून हांवें म्हटलें आमी बॅड पॅच आयडेंटिफाय केल्या आनी फाटलो जर कंटिन्यूस ह्या दिसांनी तरी कंटिन्यूस पावस पडलो ना जाल्यार आतां कॉन्ट्रॅक्टर आनी इंजिनियर दावाच सुटलेले आसा आपूण केल्ल्या रस्त्यांचेर. तो बेगीन बेगीन परत एकदां रिपेर एक्शन केन्ना जातली हें तुमी आमकां सांगशात? जाता तितके बेगीन जातली. कशें आसा अनलेस एंड अंटील रिपोर्ट म्हाज्या हातांत मेळना तो ऑफकोर्स रिपोर्ट करता. कोण करता? प्रायवेट एजन्सी रिपोर्ट करता. दुसरी एजन्सी जेंकां म्हणजे जे एक्सपर्ट्स आसात हातूंत ते रिपोर्ट करतात. इट इज नॉट ओन्ली दॅट हांव परत म्हणजे PWDच्या एक्झिक्युटीव इंजिनियरांत काम PCक तपासूंक लायना. तो एक वेळ तेजें बरेंपण आसल्यार बरेंच म्हणटलो तो. म्हाका तें करपाचें ना. हांव थर्ड एजन्सी कडल्यान रिपोर्ट घेता म्हणून सांगलां. ऑलरेडी काम दिलें, एकटोय सुटचो ना, ऑलरेडी काम दिलें. आनी एक प्रश्न अजुनूय चर्चेक येता तो विधानसभा अधिवेशनांतलें सरकारचें परफॉर्मन्स. जे ते म्हणटात की 7 जाण इल्लेशे ऑपोजिशन जे सरकाराक पुरून उरले आनी तुज्या मंत्र्यांची कामगिरी बी लोकांचे चर्चेन आयली. ते अशें म्हणटाले की तुका एकल्याकच किल्लो लडोवचो पडलो. तूं अभ्यास करून येतालो, तूं उबो रावन ताट मानेन प्रश्नाक जापो दितालो सगळे मंत्र्याच्या. जाल्यार मंत्री फक्त आपलें काम जशें जालें वचून भितर बसताले. सो ही दखल तुज्या कोर समितीनी घेतली. म्हणून हांव चीफ मिनिस्टर आहा न्ही. म्हणून हांवें म्हटलें की पूर्णता मंत्रिमंडळांतलो म्हणजे एकंदर खंयचीय फायल म्हाजे कडेन केन्ना आयली हांव ती वाचता, हांव ती समजून घेता आनी कितें विशय हांव समजल्या शिवाय ती फायल फुडें वचत ना. म्हणून विधानसभेत जरी खंयच्याय डिपार्टमेंटाक केन्नाय जरी कितें विचारलें हांवें तेद्या वेळार जरी पळोवंक ना जाल्यार ताजें उत्तर म्हाका खबर आसतालें. बट
थोडेशे एखाद्या दुसऱ्या उतराक कमी पडले आसतले, बट मंत्र्यांचो परफॉर्मन्सूय बी आमच्या ओके आशिल्लो अशें कांय ना. थोड्या जाणांक कितें जाल्लें आसा, नाहक आरोप करपाची संवय जाल्ली आसा. बेश्टे उठून म्हणजे खंयच्याय विशयाचेर उबे रावले, वेलान गेले, इतकेच थोडे जाण काम करीत आसा. थोडे जाण फक्त म्हणजे पब्लिकाक दाखोवपाक जाय किंवा गॅलरीन लोकांक दाखोवपाक जाय, टीव्हीर तुमी दाखयता तें दाखोवपाक जाय म्हणून व्हडल्यान उलोवन म्हणजे खोटें सुद्दां खरें कशें करपाचें पळय न्हू, हें करपाक लागलेलें आसा. बट सरकाराचो परफॉर्मन्स 100% म्हणजे खंयच्याच बाबतींत म्हणजे जरी मार्किंग सिस्टम म्हणत जाल्यार हांव अजुनूय सांगतलो की वी आर परफॉर्मन्स, सरकाराचो परफॉर्मन्स 90+ आसा. कांयच म्हणपाक बिलां फाटल्यान घेवची पडली. 2 बिलां परत फाटल्यान घेवची पडल्या, फक्त हांव तें सांगता. हे 2 बिलांतले एक बील जे ते सिलेक्ट कमिटीक गेल्लें आसा, एक बील फक्त लॉ डिपार्टमेंट आनी TCP डिपार्टमेंट हांच्या मदलो ताळमेळ जो आसा, हांवें ताका गोंयांत जातात तुमकां ताणें म्हणलां आमी हांव पयलो मुख्यमंत्री आसतलो जेणे एग्रीकल्चर पॅडी एग्रीकल्चर लँड कन्वर्ट करूंक दिना म्हणपी. आय एम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर. अजून पर्यंत कोण नाशिल्लो. म्हणजे म्हाका दिसता 60 वर्साच्या कार्यकाळात कोणी हो विचारूय करूंक नासलो. हांवें स्ट्रिक्टली सांगलें आनी तें जावचें न्ही हेज्या खातीर बाकीची सगळी दखलय घेतली. हांव पयलो मुख्यमंत्री जेणे कन्वर्जन झोनींग चेंज केल्या उपरांत म्हणजे 200 रुपया वयल्यान तो 1000 रुपया करपी. म्हणजे जाता तितके ताका अजुनूय म्हाजें म्हणण्यार गरज ना थंय करचें न्ही. अजुनूय थोडेशे बदल जे आहा पळय न्ही फुडल्या येता त्या काळात दिसतले. म्हणजे जेणे करून तुमी हें कन्वर्जन जे पळय कितें मोठ्या प्रमाणाचेर जातलें कायदो बदलतकीर ताका मान्यता दितले ना. म्हणून ऑलरेडी आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन कशें आसा, ज्या जाग्यार आमी म्हणटा की गरज आसा किंवा ज्या जाग्यार करेक्शन असली त्याच जाग्यार कन्वर्जनाची गरज आसा. अदरवायज म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात गोंयाक कन्वर्जनाची गरज ना. आणि म्हणून तर म्हणजे स्टेटमेंट लोकांक आवडटलो. स्ट्रिक्टली हांव ज्या म्हज्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन हांव जे कंट्रोल करपाक शकता, जे एवॉयड करपाक शकता, तितके म्हज्या सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन हांव सदोदीत ते प्रमोट करतां. ज्या पद्दतीन रॅम्पंट दोंगर कापपाचे प्रकार चल्ल्यात, पेपरांनी येता लोक, आज सकाळच्यान आमी पळयतात लोक आंदोलन करीत भायर आयल्यात. हें जें पळय कितें गोंयभर जो पळय असंतोश दिसता, कितें जालां सांगता तुका. म्हणजे पयले फावटी ह्यो दोंगर कापणीचेर लोकांकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात लोक बारीकसो खंयसरी जरी कोण मशीन घातलें न्ही जाल्यार दोंगर कापना म्हणपाक संदर्भ आसा. आसगांव जेन्ना तें घर एखादें तांकां भायर काडून घर मोडपाचो प्रयत्न जालो, ओय 2 गजाल. ताज्या उपरांत प्रकार कितें जालो तोय तुवें पळयलो. ताज्या उपरांत तेच बायलेन सांगलें फाटीं घे म्हणून. मागीर कोण जबाबदार न्ही. राजूबाब आमी एक गत लक्षांत घेवपाक जाय. ताज्या उपरांत तीच बायल जर वचून सांगता तेज्या वयली केस फाटीं घे म्हणजे कोणाक पिशे केले. हांव तशें ताका सांगलें ज्या पद्दतीन दिल्लीवाले ताब्यांत घेतात. कोणी दिलें? सरकारान विकलें न्ही, पूण कांय सरकारान तांकां लाभ करून दिले. तुमचे डेप्युटी कलेक्टर, तुमचे मामलेदार एका दिसान जालें. हांव विचारता तेंच विकलें कोणी? सरकारान विकलें. विकपी कोण? प्रेशर गोंयकार न्ही. कसलो प्रेशर येता तांकां? जमीन कोण सांगता? धमकी येतात कांयच ना, कांयच ना. ना जाल्यार ते म्हणटात की कोण तरी येवन एक म्हाका कंप्लेन दिवन दाखोवची. तुका एक बाबा तुजी जमीन म्हाका दी म्हणून कोणी कंप्लेन म्हाज्या पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दी. आयल एक्ट. हांव सांगता कोण गोंयकाराक कंप्लेन धमकी दिवपाक आयला की तुजी जमीन वीक म्हणून? म्हणजे हें कितें तर इतले आमी जाका म्हणटा की म्हणजे येतलो गन दाखयतलो आनी जमनीच्या पेपराचेर सायन मार एक सिंगल कोणी ती कंप्लेन दिवची. एक इतलो बोवाळ चल्ला. हांव सांगता म्हणून परत हांव रिपीट करता, हांव एकमेव मुख्यमंत्री जेणे SIT लँड ग्रॅबिंग हाडलें आनी 100 प्रकरणां म्हाजे कडेन रजिस्टर्ड जाली. आय हॅव स्टार्टेड एक्टींग. आतां सुद्दां जेंच्यांनी त्या बेल्डात जमनी विकल्या, कोण तरी ओनरान जर एकट्यान विकला जाल्यार बाकीच्यांनी कंप्लेन. एका डेप्युटी कलेक्टराक एका मामलेदाराक आयडेंटिफाय केला अशें दिसूना. कितें म्हणून? म्युटेशन एका दिसान जातात. हे पळय इतले फेरफार राती खंय 8 वरां मेरेन बसून हे डेप्युटी कलेक्टर आनी ते ऑफिसर्स. परत एकदा तुमकां सांगता, खंयसरूच तुमी म्हणजे म्हाज्या डेप्युटी कलेक्टर जो कोण म्हणजे ह्या विशयांत बळी पडला ताका सस्पेंडूय केला. आतां पर्यंत मामलेदाराकूय केला. आतां पर्यंत वेळ पडलो जाल्यार डेप्युटी कलेक्टराक शोकोजूय इश्यू केला. आतां पर्यंत सब रजिस्ट्राराक सस्पेन्शन काडलेलें आसा. जो कोण गिल्टी मेळटलो हें करतना अजुनूय जावपाचे आसात. गिल्टी मेळटलो आसत जाल्यार म्हाज्या कडल्यान 100% जातलें. 100% जातलें. फायली बिली आयल्या आसा. हांव ना म्हणून सांगलें हांवें. एक दोन गिल्टी जो दोन दाणो तसो पडलो न्ही. एक दोन मामलेदाराक केलो सस्पेंड.
ओके, सब रजिस्ट्राराक केली सस्पेंड. ओके, ताज्या उपरांत क्लरिकल स्टाफ आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाचे केले सस्पेंड, डेप्युटी कलेक्टरांतले केले सस्पेंड. आतांय आनी परत येतात सस्पेंड जावन परत तांकां त्यो ड्युटीज दित ना न्ही आमी. आफ्टर ऑल तेजे परत आसा तशें तेजें प्रमोशन तेजेर हेल्डअप जातलेंच न्ही फुडें. इट इज अ प्रोसिजर न्ही. ओके. आनी एक प्रश्न आसा, तर लोकांची कामां जायनात म्हणून सबंद गोंयभर करंदयान तुमी म्हणिल्लें की एक्शन घेतलें. पळय कशें आसा, राजूबाब सांगता आसतना म्हणजे आतां खरें म्हणजे CM हेल्पलायन ओपनली सुरू करपी परत हांव मुख्यमंत्री, हांव परत सांगता. म्हणजे हांव पब्लिकाक फेस करपाक आनी पब्लिकाचे कितेंय प्रश्न असले जाल्यार डायरेक्ट घेवपाक तयार आसता. म्हाका जर लिपोन रावपाचो आसलो जाल्यार हांव पब्लिकान वयचो नासलो. हांव CM हेल्पलायन सुरू करचो नाशिल्लो. काम जायना न्ही तुजें, तूं कंप्लेन कर, म्हाज्या CM हेल्पलायनीचेर कर. पयलीं पब्लीक ग्रिव्हन्स लोकांक म्हूण खबर नाशिल्लो. आतां हांवें आयज रिव्ह्यू घेतला, 400 लोकांनी कंप्लेन केल्यो CM हेल्पलायनीचेर. जवळपास 290 लोकांक म्हणजे टायम दिवन ताका परत सांगला की तुजो प्रश्न तो ह्या दिसा सुट्टलो. म्हणजे आमी तांकां विदीन 48 अवर्स म्हटलां की प्रश्न सुटपा खातीर, मॅक्स टू मॅक्स 72 अवर्स. बट भितरल्या 290 लोकांक 400 भितरल्या परत रिस्पॉन्सूय दिला आनी तेजे केन्ना हे सुट्टलो तितकेंय सांगलां. हार्डली फक्त 100 लोकांचे वेगळे कितें तरी विशय आशिल्ले ताका थोडो चड टायम घेतला. बट जरी कोणी म्हाज्या म्हणण्यार काम जायना खंयसरी जर आसत जाल्यार त्यांनी CM हेल्पलायनीचेर फोन करून सांगचो, व्हॉट्सॅप दखल घेतले, हो एक मेसेज वचपाक जाय. त्या खातीर सांगलें म्हणजे ऑनलायन सर्विसीस सुरू करपी म्हाजें सरकार आसा. आतां पर्यंत हांवें फाटल्या दिसांनी रिव्ह्यू घेतलो, मोर दॅन एप्रॉक्सिमेटली 58 lakhs ऑफ सर्विसीस वी हॅव गिवन ऑन ऑनलायन प्रोसेस. जे कम्युनिटी आपले CSC सेंटर्स जे आसात पळय न्ही, कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर, ते जे आसा डायरेक्टली लोकांच्यो ऑनलायन पद्दतीन सर्विसीस ह्यो तांकां रिजॉल्व करून देता. दे टेक सम चार्जीस. ओके, आमची थोड्यो सर्विसीस फ्री ऑफ कॉस्ट आसा, ऑफिसाक सुद्दां येवचें पडना. म्हणजे बरी गजाल जी आहा पळय न्ही, थोडे उलयनात, वायट गजाल एखादी जावंक ना जाल्यार ती उलयता. आतां मामलेदारांतली केस तेजी, मामलेदारांतली केस ताका डेटी ह्यो मारच्योच पडटल्यो. इट मुनकारियल केस जर चालू आहा, टेनन्सी जर केस चालू आहा, तो म्हणटा अरे कितलो तेंप जालो सरकारा कडेन वयता मरे, कांयच जायना म्हाज्या कडेन लोक. सरकार प्रोसिजर हांव म्हणटा इमेज पयची सरकाराची आहा ती मातशी तुमी इल्ली तांकां कान पिळपाचे. जर एक कारण सरकारी अधिकारी सुस्तावल्यात. पयर हांव काणकोणा गेल्लो, नो डावट हांव अशें म्हणना की सगळे प्रॉम्प्ट 100% सकाळीं उठून हांवें पळयल्या. पयर एकटे पांय वयर करून आशिल्ले, हांवें ऑलरेडीच सेक्रेटरीकूय सांगलां म्हणजे तुज्या डिपार्टमेंटान जर हे पांय वयर करून बसला सकाळी फुडें मोबायल अचानक गेलो, हांव गेलो पांय वयर करून एकटे बशिल्ले. हांव म्हणलें फर्स्ट टायम ऑर्निंग दिवन सोडलां, म्हटल्यार फुडले फावटी हांव वगैरे रावचो ना. हांवें तें एक मवाळ म्हणून जी इमेज आसा ती हे सरकारी अधिकाऱ्याच्या पथ्यार पडल्या. थोड्या जाणांक कळटलें आतां, त्या खातीर सांगता राजू. हांवें काणकोण गेल्लो, काणकोण हांवें रिव्ह्यू घेतलो. म्हणजे हांवें ठरयलां की प्रत्येक 12 तालुक्यांनी एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसीस जावपाची गरज आसा. आनी हांवें काणकोण तालुक्यांतलो रिव्ह्यू घेतल्या उपरांत म्हणजे आमी एकदां प्लॅनिंग करपाक खंय तरी कमी पडलेले काय कितें अशें म्हाका दिसता. एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग्स आमच्या कडेन नाच. आनी आमी म्हणजे सॉरी टू से दीस म्हणजे रवींद्र भवन आसतली, बाकीचे एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स ग्राउंड्स आसतले, हांच्याच कडेन चड लक्ष दिलां. एक्झॅक्टली. म्हणजे आतां काणकोणान आमच्या कडेन सिंगल एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग ना, पण आमी थंय रवींद्र भवन बांदलें 60 कोटीचें. एक जर आमी 10 कोटी म्हणून प्रायोरिटी कितें हां एक्झॅक्टली आमचे कडेन हे ना, म्हणजे खंय तरी आमी कमी पडिल्ले. आतां नो डावट ती केन्ना तरी बांदूंक सुरू केल्ली म्हणून हांवें कंप्लीट केली. बट आतां ऑलरेडी थंय म्हणलें एक कृशी भवन बांदपाचें. आनी वॉट इज दीस, वाय ओन्ली कृशी भवन इज रिक्वायर्ड. आनी तो डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, रजिस्ट्रार ऑफिस, सिव्हील सप्लाय, CDPO हे सगळे म्हटल्यार खाचकटीन बसता, तांकां बसोंक जागो ना, तांकां थंय टॉयलेट ना. हांवें जवळपास थंयसल्या 30 ते 32 ऑफिसांक भितरल्या 10-12 जाणांक काडून वेगवेगळे जागे दिले. 2-3 जाणांक सांगला त्याच रवींद्र भवनानूच जागो दिता म्हणून. बांदला त्या रवींद्र भवनानूच बाकीच्या सगळ्या जाणांक म्हणजे हांवें जे सांगून येयला 3 म्हयन्या भितर तांकां सगळ्यांची ऑफिसीस एट प्रेझेंट म्हणजे लॉंग टर्म आनी शॉर्ट टर्म हांचे तांकां एडमिनिस्ट्रेटीव इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचें म्हटल्यार काम म्हाजें, सर्विसीस दिवपाचें काम तुमचें. आनी जर सर्विसीस दिल्यो ना जाल्यार बाकीच्या सगळ्या हाका तयार रावा हें तांकां सांगून येयलां. कदाचित तूं म्हजो विडियो पळयलो जाल्यार तुज्या लक्षांत येतलें. म्हणजे थोडे जाण कशे आहा, हांवें सांगलें बेश्टे कामाक येवपाक जाय म्हणून येवं नाका, लोकांची काम करपाक जाय. पयलीं आमी लोकांचे सेवक आहा, ओके, मागीर ऑफिसर. हो एक मॅसेज आमी म्हणटा तशें वचपाक जाय लोकांक आनी अधिकाऱ्यांकय दिसपाक जाय. आमी फक्त
कदेलां तापोवंक येवनात. तूं जशें म्हटलें पळय न्ही, तूं बरी बाजू सरकाराची पळयत ना. आज स्वयंपूर्ण भितर प्रत्येक ग्रामपंचायतीन आयजूय शेनवारचो वता. तो अजून सुद्दां म्हणजे वेगवेगळी लोकांची बारीक बारीक कामां जी आहा पळय थंयसर वेगवेगळे प्रोग्राम सुरवातेच्या काळान शेनवार आयतारा अधिकाऱ्यांक घेवन वताले, गांवांनी वताले. हो एक प्रोसेस आयजूय वता. म्हाजो दर शेनवारा स्वयंपूर्ण मित्र पंचायतीन बसता. तो 8 दिसाच्या भितर एक कार्यक्रम खंयच्या तरी डिपार्टमेंटाचो लायता. एक दीस एग्रीकल्चराचो लायलो, एक दीस हांव PM फ्लॅगशीप प्रोग्राम जे 13 आसात तितूंतले जवळपास 80% प्रोग्राम आमी 100% अचीव केले. हर घर नल से जल आसतलो, प्रधानमंत्री आवास योजना आसतलो, इन्शुरन्स योजना आसतलो, PM जनधन अकाउंट आसतलो, सोशल सेक्युरिटी आसतलो. ऑफकोर्स 100%. म्हणजे हांव काम करता तें करता. ह्या शेनवारा आमचे माननीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चव्हाण हे व्हर्च्युअली उलयतात. म्हणजे दीस इज अ बीग थिंग. कोण स्टेटीत अशा पद्दती केंद्रांतलो मंत्री आपली 2 वरां दिवन सगळे ग्रामपंचायती आनी सगळे एग्रीकल्चर ऑफिसर, झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर हेका सरकाराचें विजन सांगपा खातीर कोण दिता आशिल्लो? कोण दिना? बरोबर बाब, तुमचे शिलकी अर्थसंकल्प पण तुमचे खुबशे योजना पयशांक लागून आडखळटात. विशेष करून लाडली लक्ष्मीचे अर्ज पेंडींग आसात. अशे खुबश्यो गजाली हे कित्याक लागून घडटा? फायनान्स पयशांक लागून म्हजी एकूय स्कीम ना कळपा खातीर म्हणून सांगता हांव. पॅलेटिव्ह कॅर सेंटर्स एका मदत करप. काल हांवें दर म्हयन्याक 2.5 लाख दिवपाचें म्हजें बजेटरी प्रॉमीस फुलफील केलें. आनी हांव सांगून करता, बजेटांतली म्हजी प्रत्येक योजना फुडलें बजेट मांडच्या पयलीं 99% पूर्ण जातली. हांव आयजूय सांगता, कारण पयशा खातीर हाडपाचो प्रश्नच येना. कारण लाडली लक्ष्मी जर अडखळ्या जाल्यार इज अ प्रोसिजरल फॉल्ट. हांवें तांकां जर 2-3 फावटी आफोवन सांगलां की स्पीडअप म्हणून, की तांच्यांनी स्पीडअप करप. आमी म्हटलां की नाव द प्रायोरिटी जर फक्त मॅरेज आहा ताका प्रायोरिटी दिवपाची. जेचो कोणाचो एप्लिकेशन्स येता स्क्रुटनायज करा, डॉक्युमेंट ना ताका परत सांगा. प्रोसिजरल हो जो लॅप्स आसा, इट इज एन प्रोसिजरल लॅप्स. म्हणजे दिता आसतना डॉक्युमेंट सारके दिना, हेंचें व्हेरिफिकेशन करपाक ही परत 6 म्हयने घेता, परत ताका तो डॉक्युमेंट हाडून दी म्हणून सांगता. हे थोडेशे लॅप्सीस आसा. म्हणून हांवें सांगलें, कित्याक सांगता, फायनान्साच्या बाबतींत हांव खंयसरूच कमी पडूंक ना. आज म्हाका म्हणजे जवळपास 4 म्हयने सोंपले बजेट जावन लोन घेवचें पडूंक ना राजू. ऑल दो माय एलिजिबल फॉर टू टेक द लोन इट इज मोर दॅन अप्रॉक्सिमेटली 4,000 crores ऑफ रुपीज. सरकार पयलीं सांगता एक जर येत जाल्यार 100 कोटी रुपये लोन घेतले पूण व्हडली बातमी. 100 कोटी लोन आज अजूनय घेवंक ना हांवें. आतां म्हणजे म्हाका दिसता आज पेमेंट्स गेले. फाल्यां आनी परवा लाडली जे गृह आदाराचे पयशे वयतले, DSSYचे पयशे वयतले, कृषी आदाराचे. चवथी पयली सगळ्या 100% लोकांचे, कोणाचे इन्क्लुडींग मिल्क इन्सेंटीव आसतले किंवा शेतकऱ्यांची सबसिडी आसतली, जेणी जेचे कडेन कृषी कार्ड ना अशा शेतकऱ्यांक सुद्दां 70 लाख रुपया काल सायन मारले हांवें. 70 लाख रुपया त्यांच्या अकाउंटाचेर जमा जातले. तुमचे कांय आमदार खुश नासतले मंत्रीपद मेळूं ना, पूण लोक खुश आसतले. लोक खुश आसप इम्पॉर्टंट आसा. आमदारांचें कशें आसा, आमदार खुश आसप ना वेगळी गजाल. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री म्हणून काम करतात, शेनवाराय काम करता, आयताराय काम करता, पूण तुमच्या मंत्र्यां बाबत असो विश्वास तुमकां आसा? हांव मुख्यमंत्री, इट इज अ 24/7 365 days. म्हणजे हांव पळयता की हांव CM जालो तो पासून आतां पर्यंत म्हणजे फक्त सुटी ही केन्नाच घेवंक ना. फॉरेन टूर फक्त एकदां, तोय बी ऑफिशियल टूर. रशियेक एकदांच गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया धाडिल्लो म्हणून गेला, जाल्यार आजून सुद्दां केन्ना फॉरेन टुराचेर वचूंक ना 5 वर्सां खातीर. एकदांय वचूंक खूब जाता. ओके. हांव स्वता वयल्यान खंयसर टुराक गेलो अशेंय ना. एक तर गेला आसत जाल्यार इलेक्शनाच्या कामाक म्हणजे म्हज्या पार्टीच्या प्रचाराच्या कामाक, अदरवायज दिल्ली ऑफिशियल कामा खातीर. त्या ती शेवटी मुख्यमंत्री हो पोस्ट राज्याच्या विकासा खातीर आसा. डे एंड नायट हांव म्हणजे नेशन फर्स्ट, राज्य प्रथम, द्वितीय पार्टी आनी तृतीय हांव ह्या तत्वान हांव काम करता. दीस पोस्ट इज नॉट टू एन्जॉय. म्हणून हांवें म्हटलें प्रत्येकान ठरोवपाक जाय आपूण कितलो तेंप काम करपाचें, कितलो वेळ काम करपाचें, हें बाकीच्यांनी ठरोवपाक जाय. ईज ऑफ डुईंग बिझनेस हो एक वाक्यप्रचार आमी सरकारा कडल्यान खूब आयकतात. इंडस्ट्री गोंयांत येवपाक जाय, गोंयची अर्थवेवस्था वाडपाक जाय. आनी आतां पयर केंद्र सरकारान इंडस्ट्रियल पार्क्स जाहीर केल्यात. तातूंत गोंयांत ते व्हडली स्टेट आसतल्यो, पूण अशे तरेचे केंद्रीय स्किम्स गोंयांक मेळच्यो हाजे खातीर कितें तरी प्रयत्न. ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस हाजो आमी इम्प्रुवमेंट जो आहा पळय न्ही, खूब मोठ्या प्रमाणांत इम्प्रुवमेंट. पयलीं वी आर एट द
म्हणजे थर्ड लास्ट कितें तरी आशिल्लें. ताज्या उपरांत खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्या सॅक्टरांत म्हाका आज नंबर एक्झॅक्टली याद ना, 13 काय 14व्या नंबराचेर कितें तरी आसा आमी आत्ताच्या घडी. बट खूब मोठ्या प्रमाणात इम्प्रूवमेंट इन ऑल सॅक्टर्स ही ऑलरेडी म्हज्या इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, टुरिजम डिपार्टमेंट, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इन्क्लुडींग फायर डिपार्टमेंट आमी प्रोसिजर म्हणजे हांव उदाहरण कळपाक जाय म्हणून सांगता. एखाद्या हॉटेलाक रजिस्टर्ड करपा खातीर पयलीं जवळपास 20 काय 22 परमिशन्स लागताली, ती फक्त 5 परमिशनाचेर हाडल्या. एखाद्या हॉटेलाक प्रत्येक फावटी एक्सायज लायसन्स सुद्दां दर वर्सा रजिस्ट्रेशन करचें पडटालें, 5 वर्सांनी करून दवरलां. फायराचें रजिस्ट्रेशन दर वर्सा लागतालें, डायरेक्टली 5 वर्सांक करून दवरलां. म्हणजे हांवें ज्यो गजाली बिझनेसमॅना खातीर इजी जावच्यो, जेणे करून ताका ताजो बिझनेसान कसलेच हर्डल येवचे न्ही, आजुनूय बी हांवें बऱ्याच जाणांक सांगलां येवपाक जाय. तांकां कांय अश्यो सवलती मेळपाक जे बाकी कडेन मेळनात. कारण गोंय एक युनीक ल्हान राज्य, हांगा एक विशिश्ट प्रकारच्योच इंडस्ट्री जाय. अशे वेळार केंद्रा कडल्यान खास अशी योजना मागून हाडपाचेर तुमची भर कित्याक दिनात? एक म्हणजे कशें आहा, केंद्रा कडल्यान आमी इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग सिटी हो केंद्रान दिल्लोच प्रोजेक्ट आसा आमकां. दुसरें आमचें ऑलरेडी केंद्रा कडेन प्रपोजल गेला मेडिकल डिवायस पार्क, हाज्या खातीर ऑलरेडी कॉम्पिटिशनान आमी आमचो प्रोजेक्ट थंय धाडला. तिसरें न्यू सिटी फॉर्मेशन, हाजोय प्रोजेक्ट आमचो मोपा खातीर, मोपा ही सिटी जावची म्हणून आमचो केंद्र सरकारा कडेन प्रोजेक्ट ऑलरेडी आसा. पण अशा पद्दतींतले वेगवेगळे प्रोजेक्ट टायम टू टायम ते जेन्ना सांगता तेन्ना आमी प्रोजेक्ट ते कॉम्पिट्यूय करता. म्हणून आमी वेगवेगळे प्रोजेक्ट हे ऑलरेडी धाडीत आसता. म्हणजे ते जेन्ना ह्या हातूंतले येता तेन्ना ते प्रोजेक्ट धाडटाय बी. आनी इट इज आफ्टर ऑल कॉम्पिटिशन आसता. गोंय हें बारीक राज्य आसल्या कारणान आमी मॅन्युफॅक्चरींग ह्या सॅक्टराचो विचार करूंक शकना, बेनिफिकेशन्स हाजो सुद्दां विचार करपाक शकना. म्हणून आमच्या खातीर जाय कसली, आमच्या खातीर जाय IT इंडस्ट्री, आमच्या खातीर जाय ग्रीन इंडस्ट्री, आमच्या खातीर जाय एग्रो बेज्ड इंडस्ट्री. आनी ताचोच विचार करून ग्रीन इंडस्ट्री गोंयांत येवची हो म्हजो प्रयत्न आसा. IT इंडस्ट्रीज गोंयांत येवच्यो आनी टुरिजम रिलेटेड इंडस्ट्रीज गोंयांत येवच्यो. नाव द हॉटेल वीज टुरिजम इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री इज ऑल्सो इंडस्ट्री. बीग हॉटेल्स म्हणजे अजूनय बी राज्यांत, कारण टुरिजम वाडटा ते जर पळयत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात हॉस्पिटॅलिटीची गरज आसा. तूं जर पळयशीत जाल्यार वेलनेस टुरिजम हें आमी स्टार्ट केलें. तूं सायटीचेर मुद्दामून पळय, हाज्या पयलीं वेलनेसाच्या अंडर रजिस्टर्ड जाल्लीं हॉटेलां नाशिल्लीं. आज तूं जर ओपन करून सायट पळयशीत, हांवें स्वता इंटरव्यून करून डायरेक्टराक सांगलां ऑलरेडी वेलनेस टुरिजम आमच्या कडेन जातालें, बट ताका आमी वेगळें रजिस्ट्रेशन दिवंक नाशिल्लें. ते आतां 14 काय 15 हॉटेल्स हेंच्यांनी आपल्याक वेलनेस टुरिजमाच्या सकयल रजिस्टर्ड करून घेतली. हांवें गोंयांतली मेजर हॉस्पिटल्स जी आहा पळय न्ही तांकां मेडिकल टुरिजम म्हणून रजिस्ट्रेशन दी म्हणून सांगलां. सो दॅट ते वेबसायटीचेर दिसपाक जाय की मेडिकल टुरिजम म्हणजे मणिपाल सारकेलो हॉस्पिटल रेडी आसा. आमी म्हणटा GMCन काय आमच्या मेडिकल टुरिजम म्हणजे दोज वॉन्ट टू परफॉर्म द सर्जरी किंवा जेका आपली ट्रिटमेंट करून घेवपाक जाय विल रजिस्टर्ड. म्हणजे आमी सरकार आतां हे टुरिजम वेगळ्या पद्दतीत प्रमोट करूंक लागला. सो दॅट वन कॅन स्टार्ट एज अ वेलनेस क्लिनिक्स सुरू करूं शकता, वेलनेस हॉस्पिटल सुरू करूं शकता. मेडिकल टुरिजम म्हणजे आतां मणिपालान रजिस्टर्ड जरी केलें आमच्या कडेन येवन टुरिजमान जाल्यार इट इज अ मेडिकल टुरिजम. सो दॅट खूब लोक म्हणजे भायर जे सर्जरी परफॉर्म करपाक जर ताका फाल्यां सकाळी इंडियन रुपीज इज 25 lakhs रुपीज, हांगा जर आयले जाल्यार ती सेम सर्जरी फाल्यां सकाळी तेजे एक 8 ते 10 लाखांत जावं शकता. अशे तरेचे एक सेंटर हाजे पयलीं एक विचार आशिल्लो अशे तरेन हांवें ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करपाक सुरवात केलें. देर शूड बी द नाव कॉर्डिनेटर ऑल्सो अँड वू वील कॉर्डिनेट विथ द डिफरंट कंट्रीज. म्हणजे तांचे जे कमिशनर्स आसात तांचे कडेन कॉर्डिनेट केल्या उपरांत दीस वील प्रमोट इन अ बीग वे. एड्युकेशन इज ऑल्सो अगेन हब. म्हणजे आमी जे म्हणटा की 4 युनिवर्सिटीक आमी परमिशन, लोकांनी पयलीं ठरोवपाक जाय की विरोध कित्याक करचो म्हणून. हांव परत सांगता, मरिना सारकिल्लो जर प्रोजेक्ट हांगा येता आसत ओके जाल्यार आमी वेलकम करपाची गरज आसा. इट इज अ ग्रीन इंडस्ट्री. आज पूर्ण देशात म्हणजे मरिना खातीर जर गोंय खंय तरी एखादो प्रोजेक्ट सिलेक्ट जाता गोंयांत आनी गोंयांत येता आमी ताका गोमंतकान अशे तरेचे प्रोजेक्ट जाय म्हणून सपोर्ट केला. ऑफकोर्स राजू बरोबर आसा, कारण फुडल्या जेन्ना 25-30 गोंयांतलो भुरगो वता भायर आनी बोटीर तो काम करता बाबडो, थंय ताका 35-40 हजार रुपया पगार मेळटा. एक हाय एंड टुरिजम सुरू जातलेले अशे तरेचे प्रोजेक्ट जाय 100%. आनी इट इज ग्रीन टुरिजम.
आमी तेजो विचार करपाक जाय. कारण मरिना जर गोंयांत आयलो फाल्यां सकाळीं जाल्यार आमचे भुरगे जे बोटीर वताले तांकां वचपाची गरज ना, ते हांगाच जॉब करपाक शकतले. इवन दो फाल्यां सकाळीं तांकां वचपाच्यो संदी आनीक वाडटल्यो. म्हणजे इकॉनॉमी जी आहा पळय टुरिजमाचे पूण ताजे खातीर तुमकां दिसना की स्थानीक लोकां कडेन सतत संवाद करपाची एक यंत्रणा उबारूंक जाय? हांव करीत आसता. म्हणजे तसो जर पळोवंक वचत जाल्यार हांव जितको लोकांक एप्रोचेबल उलयता, थोडे जाण कशें आसा, थोडे जाण आपूण सत्तेन ना म्हटल्या उपरांत प्रत्येकाक विरोध करीत भोंवप. आतां बरेचशे फावटी जे नवीन नवीन आयल्या पळय न्हू, ते सगळे कडेन वचून टुरिजम एक्टिविटी बंद करपाक लागलेले आसात. हांवें पळयलां आतां. म्हणजे तांकां तेजो परिणाम कळचो ना. म्हाका दिसता TTAG सारकिल्या इंडस्ट्रीन आनी हॉटेल इंडस्ट्री आसलेल्यान हेजो विचार करपाची गरज आसा. गोंयांत लोक येता कित्याक? गोंयांत लोक जर येता आसत जाल्यार ते नो डावट म्हाजें हें म्हणणें ना, गोंयकाराक त्रास जावचो न्ही हेची खबरदारी आमी घेता. बट आतां थोडे जाण थोड्या पक्षाचे नवे फुडारी जे आहा पळय न्हू, हे टुरिजम बंद करपा खातीर पेटोवन उठलेले आसा. सेंट्रल एलोकेशन ऑफ फंड्स 15th फायनान्स कमिशनान गोंयांक जे पळय एलोकेशन केलें तें इतलें कमी 0.3875 आनी आतां 16th फायनान्स कमिशन गोंयांत येता. ह्या संदर्भात तुमी कितें? राजू, 14th फायनान्स कमिशन एपॉयंटूच जावंक नाशिल्लो. 14th फायनान्स कमिशनान रिपोर्ट सबमिटूच करूंक नाशिल्लो. 15th फायनान्स कमिशन हांवें एपॉयंट केलें आनी ताज्या उपरांत आमकां हे थोडेशे जे ब्लॅकलॅश ताका लागून हें करचें पडलें. ताज्या उपरांत तेंच्यांनी रिपोर्ट जालो कितें. गोंय ल्हान राज्य, ल्हान पॉप्युलेशन म्हणून आमकां त्रास जाता. तो तर एक सॅक्टर आसात. बट युटिलायझेशन ऑफ द फंड्स हे प्रॉपर जावपाची गरज आशिल्ली. नाव म्हणजे 15th फायनान्स कमिशन हॅव विजिटेड ईच अँड एवरी पंचायत, ईच अँड एवरी म्युन्सिपालिटी. तांच्यांनी तांकां अंडरस्टँड करून दिला हे पयशे एफडीक दवरपाक न्ही, हे पयशे युटिलायज करपा खातीर. त्या सॅक्टरांत तुमी जर पयशे वापरना जाल्यार तुमकां मेळचे ना. बऱ्योच UC धाडूंक नासल्यान जाता. म्हणजे 92ची UC सुद्दां हांव मुख्यमंत्री जाल्ल्या उपरांत धाडल्या. 92ची USC. थोडे तर म्हाका फंड्सूय परत धाडचे पडल्या हाडून ते त्या कामाक वापरूंकूच नासले. आतां जर परत तो फंड्स परत करिना आसत जाल्यार परत पयशे मागूंक मेळना. म्हणून 2-2 कोटी रुपया केन्ना तरी होम डिपार्टमेंटाक पयलीं म्हणजे 2007-08 केन्ना तरी हाडिल्ले, ते परत वापरूंक नासले त्या कामाक, खंय तरी वेगळे आशिल्ले. म्हणून इट इज अ लिंक्ड म्हणजे युटिलायझेशन ऑफ द फंड्स UC तेंची धाडप आनी परत 15th फायनान्स कमिशनाचें प्रोविजन करप प्रत्येक कडेन. म्हणजे इट इज फॉर द गार्बेज मॅनेजमेंट, इट इज फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड, इट इज फॉर वेगवेगळ्या हेच्या खातीर. म्हणजे हे 15th फायनान्स कमिशनच्या फंडाच्या बाबतीत सांगता आसतना इट इज फॉर पर्टिक्युलरली त्या कामा खातीर तेंच्यांनी एलोकेट करून दिल्ले आसा. लोकल बॉडी खातीर दिल्ले जाल्यार लोकल बॉडीन ते पयशे त्याच पद्दतीन युटिलायज करपाची गरज आसा. आयजूय बी लोकल बॉडींच्या एकावंटाचेर पयशे तशेंच पडून आसा. तेच तुमी पार्टीचेंय काम करतात. एका सरकार चलयतात, एका तेंपार सतीश धोंड हो एक सेनापती आसतालो, तो एक काम करतालो. आतां तेंय काम तुमचेर जबाबदारी येवन पडल्या. सो पार्टी रिजुविनेट करून परत ती संघर्शाक तयार करप, इलेक्शनाक तयार करप, हें जें पळय कितें काम आसा, तुमी थकनात? हांव पार्टीचें काम करतात. ताज्या भायर म्हाज्या पार्टीचे असंख्य अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरीज, बारीक कितलेशेच कार्यकर्ते आसात, ते आपल्या परीन काम करता. मुळात हांव कार्यकर्तो. बेजीक हांव मुख्यमंत्री मागीर. हांव सदांच सांगता हांव पयलीं कार्यकर्तो. पार्टीचें काम करीत आयिल्लो आसा. म्हाका हें काम खूब आवडटा आनी ताका लागूनच म्हाका पार्टीचें बारीक सारीक जरी काम आसलें जाल्यार तें करपा खातीर हांव केन्नाच थकना. आनी म्हाजें काम मातशें सायडीक दवरून सुद्दां पार्टीच्या कामांत हांव सहभागी जाता, कॉन्ट्रिब्यूट करता. म्हणून हांव वेगवेगळे कडेन प्रवास करीत आसता. गोंयांतल्या खंयसरूय म्हणजे ह्या कॉर्नराच्यान त्या कॉर्नराक मिटींग जरी जाली आसत जाल्यार ती एटेंड करता. कार्यकर्ते बूस्ट करप, कार्यकर्त्यांक तयार करप. कारण म्हाज्या सारकिलो युवा मोर्चांतल्यान कार्यकर्तो जर मुख्यमंत्री पदाचेर पावता जाल्यार म्हाजी इच्छा म्हाज्यातले जे असंख्य गोंयांतले नवीन तरणाटे तरूण हे भारतीय जनता पार्टी कडेन येवचे. तांकां हांगासर संद आसा भारतीय जनता पार्टीत. कारण हांगासर लिगसी ना, म्हणजे तुजो बापूय आसलोच म्हणून तूं जाता अशें कांय ना हांगासर. कारण म्हाजो राजकारणांत तुकाय खबर आसा. म्हणजे म्हाजो आय एम द सेकंड जनरेशन इन माय पार्टी. म्हजो पप्पा फक्त भारतीय जनता पार्टीचो सादो कार्यकर्तो, जेणी मंडळाचो अध्यक्ष म्हणून पाळी मंडळाचेर काम केलां. हें करीत करीत तो खंय तर ZP पर्यंत पार्टी तिकेट दिली म्हणून जिल्हा पंचायत म्हणून निवडून आयलो. बट 1978च्यान जनता पार्टी आसली तेन्नाच्यान आनी 1991तल्यान भारतीय जनता पार्टी सुरू जाल्या उपरांत फर्स्ट डेच्यान म्हाका याद आसा मनोहरभाईची मारुती कार घेवनूय आमच्या घरा कडेन आयिल्लो. आनी सालितूची मायन जेन्ना कॉलेप्स जाल्लें पप्पा फुडल्या सिटार भाई गाडी चलयता हांवें पळयलां.
प्रत्यक्ष पप्पा सालितूच्या त्या मायनीर गेल्लो भाई आनी पप्पा आनी तेंच्यांनी ते प्रत्यक्ष पाळयेन आमच्या दोग जाण बुडून थंयसर एक्सपायर जाले हो क्षण हांव विसरूंक ना म्हणून सांगलें त्या खातीर 78 पप्पान निवडणुका लडयल्ली जनता पार्टीचेर न्ही जेन्ना पार्टी सत्तेर आसता तेन्ना कार्यकर्त्यांक एकदां तांकां खिजगंडीत घेनात अशे तरेचें एक हें आसता पूण पार्टी अजुनूय तो जोशपूर्ण आसा अशें मानतात 100% आसा कशें आसा तुमी पळयता आसतना आमचे वयर वयर आमदार सकयल्या कार्यकर्त्याक तुमी पळयना आयजूय पार्टीचो आमच्या जेन्ना मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरू जालो हांव म्हणजे स्टेटीचो मेंबरशीप ड्रायव्ह केलोच पण हांव म्हाज्या मतदारसंघातल्या मेंबरशीप ड्रायव्ह काल विसरून वचूंक ना काल खरो म्हणजे कालूच तुजो इंटरव्यू जावपाचो बट म्हाका म्हाज्या मेंबरशीप ड्रायव्हा खातीर म्हाका सांखळे वयचो पडलो पार्टी फर्स्ट एक्झॅक्टली पूण हांवें कालचो म्हाजो मेंबरशीप आनी जो जोश जो उत्साह युवा कार्यकर्त्यांच्या मदीं आसा म्हणजे आमी टार्गेट जो दिला तो टार्गेट पुराय म्हाज्या मतदारसंघानूय करतले आनी राज्यातूय करतले राज्यातूय वेगवेगळ्या जाग्याचे सपोज आमचो हळदण्यान आमचो आमदार हांव पर्सनली थंयसर वचून मेंबरशीप कशी करप हेजेर हांव पर्सनली लक्ष दिता आमच्या पार्टीचो अध्यक्ष सदानंद शेट तानवडे बाकीचे जनरल सेक्रेटरी हेय सगळ्या पर्यंत युवा मोर्चाचो अध्यक्ष बाब समीर मांद्रेकार वो स्वता सगळी कडेन नॉर्थ गोंयांत भोंवात आसा म्हणजे अशे खूब जाण कार्यकर्ते युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते फुडलीं 10 वर्सां तुमचो पार्टी सत्तेर आसतली अशे वेळार विरोधी पक्षाचें कितें तुमकां दिसता तेचे भितर कितें आसात काम करतात जोश आसा ऑपोजिशन बरें विरोधी पक्ष काम करपी लिडर आनी पार्टी आसात कोण विरोधी पक्ष नेते बाप युरिया आल्लेमाव इज अ गुड परफॉर्मिंग फर्स्ट टायम जरी आशिल्लो जाल्यार नो डावट म्हणजे ताणें आपल्या रोलाक जाय तशें काम केलां काय हरकत ना म्हणोवपाक हरकत ना कारण ज्या पद्दतीचे प्रश्न तेणी विधानसभेत घातलेले मांडलेले ते जर पळयत तेकाय स्कोप प्रत्येक पक्ष जसो काम करता त्या पद्दतीत लोक तांकां एक्सेप्ट करतले अशें न्ही की आमी सावथ गोवाचो सीट हरले म्हणजे सावथ गोवान सगळे काँग्रेस निवडून येतले अशें कांय ना आमी थोड्या मतांनी हरले खरें म्हणजे जर पळयत जाल्यार ऑल टुगेदर 27 सिटांनी भारतीय जनता पार्टी जिखल्या हें विसरपाक जायना 40तल्या आयज म्हणजे लोकसभेचो रिजल्ट जरी घेतलो जाल्यार 27 सिटांनी आमी बरे जिखल्या नॉट बरे परफॉर्म पण आमी 27 सीट जिखल्या हें तितकेंच म्हत्व कारण हो सगळो रिजल्ट येयल्या उपरांत कॅल्क्युलेशन आमी करीत आसतात न्ही बींग अ चीफ मिनिस्टर आनी बींग द लिडर म्हाका बारीक सारीक सगळ्यो गजाली ह्यो आमी व्हेरीफाय करीत आसा कारण तुमचें लक्ष आसा की ऑपोजिशन ऑफकोर्स काम करतात तांचे काही लोक त्यांच्यातले खूप बरें काम करतात ना म्हणणं पक्ष संघटनेनूय काही बरे भुरगे आसात त्यांच्या पक्षाचें काम करतात तशेंच म्हणजे खूब तेंप जालो बट त्यांच्या पक्षान काही वेळा त्यांच्या कामाक किंमत दिना म्हणजे भायल्या तेंचेय म्हणटात तशें ते आमदार जाल्यार की तुमी व्हरता म्हणटात ते आतां ती आमची स्किल्स हांव परत सांगतलो ती आमची स्कील कोणीक येवप न येवप हें तेणी ठरोवप ते प्रत्येक म्हणजे आमी म्हणटा की पॉलिटिक्सान पावर पॉलिटिक्स इज अ मेन शेवटी सत्तेन रावप हें म्हत्वाचें आसा आतां 2 वर्सांनी वेंचणूक जातली तुमी फुडल्या 5 वर्साचें गोंयचें राजकारण कशें पळयतात हो म्हजो निमाणो प्रश्न आमी सदोदीत म्हणजे इलेक्शनाच्या तयारीनूच आसता आमी एक इलेक्शन सोंपलें काय आमी जशें म्हणटा इलेक्शन हराना ओके आमी इलेक्शनांतल्यान त्या शिकता आनी त्या इलेक्शनांतल्यान आमी परत फुडें वता म्हणून सांगलें की आमी आमचो एक तर हरता आनी नाजाल्यार शिकता म्हणटा हल्ले अशें आमी शिकले भितरल्यान आमी परत काम सुरवात केलें त्या खातीर जरी 2 वर्सां एक्झॅक्टली 27 फेब्रुवारीन किंवा इलेक्शन जातलें आज आमी आसा इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर आनी त्या डे टू डे बेसिसाचेर आमी रिवायव करीत आसा आमी खंयसर कितें करतले खंयच्या पद्दतीन जातलें इलेक्शन हाजो अभ्यास हो कंटिन्युअसली करता म्हणून म्हाका खात्री ताचे खातीर जाय जाल्यार मंत्रिमंडळान ऑपरेशनूय करपाची तुमची तयारी आसा बदल हो ऑफकोर्स पॉलिटिक्सान बदल हो जायच गरज आसा आनी परत सत्तेन येतलो आसत जाल्यार काही मंत्र्यांक गरज करचें पडटलें हांव अशें म्हणना काय फक्त खाती बदलतले थोड्या जाणांक नवीन करतले अशें म्हणपाक काय हरकत ना तुमी आमच्या प्रश्नाक बरे जापो दिल्यो आनी तुमी कॉन्फिडंट जाल्यात मागीर फाटले आतां तुमचे दोनूय टर्म आमी पळयतात तुमी आतां इतले कॉन्फिडंट जाल्यात आनी अभ्यासू प्रश्नाचे खंयचे प्रश्न येतले कारण हांव जाणा मुलाखत घेतले त्या आमी तुमच्या PSक विचारिल्लें तो म्हणपाक जाय ते प्रश्न विचार सो हें जें पळय कितें एक तुमी जे कॉन्फिडन्स निर्माण केलां तुमी आनी असेंब्लीन भितर तुमचो जो परफॉर्मन्स आमी पळयला
तुम्ही वेळान वेळ काडून आमच्या राजीव बाब तुमच्या सारकेले संपादक म्हणजे संपादकांच्या बरोबर जेन्ना इंटरव्यू घेता तुमच्या कडल्यान बरेंच शिकपाक मेळटा आनी यू आर द सिनियर मोस्ट एडिटर इन द स्टेट ऑफ गोवा द वास्ट एक्सपिरियन्स लास्ट फॉर द सो मेनी इयर्स जशें आमी म्हणटा त्या खातीर वेगवेगळे प्रश्न कितें खंयचो बोल केन्ना घालीत तोय सांगपाचो आसता सो दॅट ना तुम्ही आमी जेन्ना जेन्ना मुलाखती खातीर वेळ मागला तुमी दिल्या आनी तुमी मुजरत मुलाखती आमच्या स्टुडियोन येवन दिल्या हाजे खातीर तुमकां हांव पर्सनली आनी गोमंतक टीव्हीचे वतीन तुमचे उपकार मानता. परत एकदा हांव गोमंतक टीव्हीचोय उपकार येतायता आनी त्या निमित्तान येवपी चवथीच्यो म्हणजे गणपती आनी गणेश चतुर्थी ही गोंयकारांची खरो व्हडलो उत्सव तसो आनी ह्या उत्सवाच्योय बी हांव सगळ्या जाणांक परत एकदा उनुनीत परबीं दिता आनी दोन सोंपयता. धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.